सुरवातेक आमी गायन करुया देव आमचो बाप गायनाचो अंक A6. देव आमचो बाप तूं मोचो बाप देव आमचो बाप तूं मोची भोय जेजू आमचो बाप आनी आमी एक जेजू ओस्तोंगी आमी सगळी एक देवा उतर आयकोता तेन्ना आमी एक जेजू ओस्तोंगी एक देवा उतर आयकोता तेन्ना आमी एक जेजू ओस्तोंगी एक देव आमचो बाप तूं मोचो बाप देव आमचो बाप तूं मोची भोय जेजू आमचो बाप आनी आमी एक जेजू ओस्तोंगी आमी सगळी एक. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. ओपुरबायेच्या भयणी भावांनो, आयज आमच्या महाधोर्म प्रांतान हो आयतार नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग वो सोयंबा पोरमोणे कुटुंब येवजण प्रचाराचो आयतार म्हूण पाळटां. देवान आमकां आपल्या सारक्याची रचून कुटुंब घडपाची कृपा आनी शक्ती दिली. ही येवजण मनशान देवाचे खुशे पोरमोणे सांबाळूंक पवित्र सभा शिकवण दिता. ही शिकवण म्हत्वाची म्हूण वळखून तांकां साबार वस्तू शिकोवंक लागलो हो विशय विचून काडला. लग्न संस्कार घेवन एक जालोल्या दादल्या आनी बायलेक जेजूची शिकवण जी पवित्र सभा शिकयता ती देवाचे खोशे पोरमोणे तांणी जिवंक तांकां आनी आमकां सगल्यांक ह्या मिसाच्या बलिदानान कृपा मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. देवा मुखार आमी सगळीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आणि सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून बडया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या सगळ्यांक उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागीवन सदांच सांकवार मारे सगळ्यांक दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sorbi ani shanti raja istal sosai salvet spora deva sorbi charaya sorbi deva deva baba ami tu kana mosakota ami tu kadivasa tu chadur voyo mapaso ami tu ka Wakata, my mother.
या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे इश्टेवी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट तू बापाच्या उजव्या पोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा तू स्वर्गीयाने शांती त्याच्या इष्टांचा संसारी पिता पवित्रात्म्या संगती देवा बापाची मगनी जेजू ख्रिस्ता eklos tu powit eklos tu ishvor eklos tu pormeshvor oi madeva usurgiani shanti rajai sosari प्रार्थना शुभलिदान देवाक दिन वाचून बरीदा चनया डिसूजा तांचे खातीर हे भेटेंत आमी मागता खन वडे बापा तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक भर भावातान बरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुजी आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा सासणाच्या सासणाक आमेन. जेरेमियास प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा चोरवाक आसलेलो म्हजो हिण दुस्पटायतात आनी शिपडायतात त्या गवळ्यांचें कोटा तर म्हजे पोरचेक चोरयतात त्या गवळ्यां विशीं सोर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता तुमी म्हज्या हिंडाक दुस्पटायला आनी शिपडायला आनी ताचो सांबाळ करूंक ना बरें तर तुमच्या वायट करण्यांचें हांव फारीकपण घेतलो उलयता तो सोर्वेस्पोर पूण ज्या ज्या देसांनी हांवें तांकां शिपडायलोल्यो त्या सगळ्या देसांत हांव म्हज्या हिंडांतल्या उरलोल्या शेळयांक हांव एकठांय करतलो आनी तांच्या चोरवांच्या जाग्यार तांकां परत हाडटलो आनी सुफोळ जावन तांची संख्या वाडयतलो तांकां राखूंक आनी चोरवाक व्हरूंक हांव गवळी उपजायतलो ती आनीक केन्नाच भिवची नात घाबरची नात तांची मदली एक पर्यान सांडची ना उलयता तो सोर्वेस्पोर अशें सांगता दाविदाक प्रमाणीक कोंबरी येयशी करतलो तसले दीस लागीं पावले तो खरो राजा कसो आनी शाणेपणान रात चलयतलो आनी देसान प्रमाणीकपण आनी नीत वस्तली ताच्या दिसांनी जुदा वाटवतलो आनी इस्रायल सुरक्षीतपणी जियेतलो आनी सोर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान ताका सगळीं वळखतलीं देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां सगळीं म्हणुया परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां पांचवी चार तुजी चोरवना थंय म्हाका विसो तूं दिताय थोंड उदका सोरी पावयताय थंय म्हज्या आत्म्यांक जीव भरताय
मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब: परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. कालोकान कोड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोणक्या सोयट गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब: परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. धमधमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब: परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. ओर्चीत घर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब: परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनू, आदी पयस आसलोल्या तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ताच्या रोगता वरवीं लागीं हाडल्यांत. खरेंच तो आमची शांती, कित्याक दोगांयची ताणें एक परसा केल्या. तांकां दोशी करतली वणोट ताणें मोडली आनी समोर्तीच्या कायद्या नेमांनी उपजयल्लो दुयेस आपलेच कुडीन नाटाक केलो. हे पोरी ताणें आपणा सोवें दोगांयचो एक नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती स्थापली. आनी खुर्सा उदेशी तांची दोगांयची एकूच कूड करून तांकां देवाशी पोत्तून हाडल्यांत. तांचे मोदें आसलोल्या दुयेसाचो आपणा सोवें ताणें नास केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणें परगट केली. शांती तुमकां पयस आसलोल्यांक आनी शांती लागीं आसलोल्यांक. कित्याक ताचे उदेशी तुमकां आनी आमकां एकाच आत्म्या सोवें बापा सोरशीं वचूंक मेळटा. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Solves morazo Solves morazo Solves morazo Solves morazo सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Solves morazo Solves morazo Solves morazo Solves morazo सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. दोन मुतूत जेजूशी एकटवले आनी आपणें जें केलोलें आनी शिकयलोलें तितलेंय ताणें ताका कळीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एकसुरे सुवातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसव घेयात. तर येती वेती खूब जाणां आसलीं आनी जेवंक पर्यान तांकां फुरसत नासली. आनी ओड्यार चडून
ते एके सुवातेर गेले. ते वेतात तें पळोवन सोबार जाणांनी कुंय तें पारकिलें आनी पांय वाटेन सगल्या नोंगरां थावन तुवें वेगळीं वेगळीं गेलीं आनी तांच्या आदीं पावलीं. आनोड्यांतलो भायर सोदतना पुस्कूळ लोकांचो जमो जेजून देखलो आनी गवळी नासलेल्या शेड्या परी आसली देखून तो तांकां चुरचुरलो आनी तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, अलेक्झांडर सोल्झेनित्सीन ह्या मनशान सोवियत युनियन राष्ट्रांतून ताका खंय बोडखणीन घातलेलो. कित्याक ह्या मनशान जोसेफ स्टॅलिन ह्या फुडारी आड साहित्य भाशेन बरोवप केल्लें रोयिल्लें आनी त्या खातीर थंय गुलाग अशें म्हणटात तातूंत म्हणजे प्रिजन कॅम्प्स तातूंत खंय साहित्य वर्सां ताका बोडखण फावो जाल्ली. पण बोडखणींत खंय जेत आसतना ताका जायते एके भाशेन गोश्टी वावर पडटालो. ताणें जायते एके भाशेन वावर करूंक जाय आसलो. ह्या वावर करून तो खंय थकतालो. ह्या जाग्यार ताका खंय इल्लेशें जेवण फावो जातालें, थोडोसो इल्लोसो बिसो मेळटालो. सगलो वेळ वावर 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 ताणें खंय करूंक जाय आसलो. दुसऱ्या मनशा लागीं ताका उलोवप करूंक मेळनासलें. न्यूजपेपर्स वो मॅगझिन्स असल्यो वाचूंक वस्तू देखून ताका खंय फावो जायनासल्यो. आनी असल्या घडींतांनी अलेक्झांडर सोल्झेनित्सीन हो खंय सजमता सगल्यांनी म्हाका सोडला, सगल्यांनी सोडला, देवान देखून म्हाका सोडला. आनी असले परिस्थितीन तो खंय चिंता हांव म्हजो जीव सोंपयतलो, विल कमीट सुसायड. आनी हें चिंतता आसतना तो परत खंय ताच्या मनान येता. तो चिंता हें हांवें म्हजो जीव सोंपोवप हें म्हज्या शिकवणेचेर, देवाचे शिकवणेचेर एके भाशेन आड आसा. ते एके भाशेन म्हज्यान करूंक जायना. आनी तेन्ना दुसरो वचून खंय तो चिंता हांव हांगासरलो पळोवन वेतलो. पळोवन वेतना तो जाणा हांगासर ह्या पोणकोणींतलो पळोवन वचप म्हणजे ताका फारान मारतले आनी मरण ताका फावो जातलें. पूण ह्या कुडींतल्यान तो चिंता ह्या असल्या मरणान हें दुसऱ्याच्या हातांतल्यान हें मरण म्हाका फावो जातलें. आनी हे पासत तो येवजून आपली पळोवन वचपाची ना एके भाशेन मनान घडोवन करता. आनी जेन्ना तो एके भाशेन तो चिंतलेलो दीस एके भाशेन येता वेळार वयर दुर्गा चडून थंयच्यान एके भाशेन धांवून वचूंक प्रयत्न करूंक तो वता तेन्ना तो सांगता एक म्हणटा मनीस आपणा सोशी त्या वेळार आयलो. केन्नाच म्हणटा ह्या मनशाक आपण पळोवंक ना, पूण हो मनीस आपणाक नदरेक नदर घालून पळयतालो आनी ह्या मनशाचे नदरेन म्हणटा की भाशेन एक वेगळोच तरेचो मोग कसो परजळटालो. तो मनीस पळयता थोड्या वेळान म्हणटा एक झाडाची खांदी खंय ताणें मोडून काडली आनी खांदी आपल्या हातान घेवन जमणेर खंय ताणें वाचेन तो कितें चितारूंक लागलो. आनी मनशान कितें चितारलें काय ह्या मनशान खंय जमणेर ताणें कुरीस चितारलो. आनीक अलेक्झांडर म्हणटा जेन्ना ह्या क्रुसाचेर आपणाची नदर पडली तेन्ना एक विचित्र तरेचें कितें म्हणटा आपणाच्या मनान घुसपलें, कितें तरी वेगळें मुलांत आयलें. आनी तो म्हणटा हें आपण ह्या क्रुसाक पळयलो तेन्ना आपणाक म्हणटा दिसलें देवान म्हाका सांडूंक ना. हे असले परिस्थितीन म्हज्या देवान म्हाका सांडूंक ना, तो म्हाका लागींच आसा. हो देव म्हाका सांबाळटा, ताणेंच म्हजें बरेंपण करतलो.
आनी हे मनान दोस येवजण आपली तो सोडून दिता आनी खऱ्यानच भणी भावनो 3 दिसां उपरांत खंय ताची सुटका जाता प्रदिशा भणी भावनो या देवाचेर धरून देव ताची राखण करता सांबाळटा आनीक आपल्या बऱ्या गवळ्या सारकी आपली निगा घेता हे ओळखून घेतस ताच्या जिवितान बरेपण आनी समाधान तो अनुभवता भणी भावनो आयची वाचपां हेंच कितें आमकां सांगता देव एक बरो गवळी कसो आपले पोरजेक सोडयता सांबाळटा ते आमकां सांगता आयच्या पयले वाचपान आमी चेरेमस प्रवादाचे हे वाच आयकला थंय एके भाशेन गवळ्याचे कोडेपण तो तांच्या तोंडार मारता तांचे वरवीं एके भाशेन शेळयो जोळी मोळी पडलेल्यो जोळी मोळी पडलेल्यो असल्या घडींतल्यान देव तांकां एक नवो गवळी उपसयतलो आनी तांकां सगल्यांक एकठांयतलो आनी परत तांकां इस्रायलाक बरेपणाक पावयतलो म्हूण हे आस्वासन तो तांकां दिता जाल्यार दुसरे वाचपान भगन पावलो एफेसकारांक एके भाशेन सांगता जे पवित्र सभेंत जे जुदेव आनी जुदेव आसले तांचे मदें जो वेगळोच सार आसलो तो उगडाप करून देवान सगल्यांक क्रिस्ता समें एकठांयल्यांत म्हूण तो एके भाशेन सांगून दिता अशे वर्तमानांत जेजू एक बरो गवळी कसो आपल्या शिसा समें किरीत हुस्को दाखयता तांकां जो वावर करून आयिल्ले उपरांत तांकां एका विसवाच्या जाग्यार एकवडे तो व्हरता जाल्यार दुसरे वटेन जेन्ना जो लोक ताचे सुदी घेता तांकां गवळी नासलेल्या शेडयां परी जियेतल्यांक तांकां शिकवण दिवन आनीक पेकोणी फाव करून तांकां नवें बरेपण तो दिता पण बाबा आमच्या जिवितान ह्या बऱ्या गवळ्याचे निद्रा दबोवन 2 दिसां आमच्या गुडितांतल्यान आमी बरे गवळी कशे वावरूंक आयचे वाचपां आमकां एके भाशेन उस्कायतात कशें आमच्या जिवितान हे आमी करतले काय जेजू बऱ्या गवळ्या सारके आमी जावं आमच्या दिसता दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान हें बरेपण आमी विस्तारूंक कशें वावुरतले काय पयले सुवातेर आमी जेजू बऱ्या गवळ्या सांगात्या एकवडे येवया ओके लेट अस स्पेंड टायम विथ जीजस जेजू सांगता एके भाशेन वेळ सारूंक ताका आमचे बरे तशेंच कोडू जिविताचे अनुभव ताचे सांगताक एके भाशेन आमी वांटूंक आमच्या जिवितान जे बरेपण खुशालकाय येता ते ताचे वरवीं फावो जाता ज्या कोडू अनुभवांतल्यान तो आमकां सांगात दिता हें सगळें बरेपण ताचे कडसून ओळखून घेवंक आमी एके भाशेन आमचें जिवीत ताका वाटूंक जेजू सांगता एकवडे वचूंक थोडो वेळ आमी काडुया दुसरे सुवातेर आयज समाधान जायतीं घोडे गवळी नासलेल्या शेडयां परी जाल्ल्यांत घोडे तांच्या प्रश्नांक जिवितांत ती जबाब सोदतात जाल्यार कांय जाणां जिविताचो अर्थ सोदूंक भोंवतात बरी बाबानो असल्या मनशांक एक भाशेन आमच्या बरे उतरांतल्यान तांकां बरी बोध दिवंक क्रिस्ताची शिकवण तांच्या दोळ्या मुखार हाडून तांकां जिवितान नवी दिशा दिवंक आमी वावरुया हे वरवीं बरे गवळी कशे तांच्या जिवितान आमी जावया दुसरे सुवातेर जेजून दाखयल्ले चुरचुरे आमी आमच्या जिवितांतल्यान आमी दाखोवया समाजांत जायते घोडे समाजीक परिस्थितीक लागून घोडे जिविताचे तांचे आर्थीक परिस्थितीक लागून समाजांत एके भाशेन घुसपागोंदळाक सांपडलेली आसात असल्यांक एके भाशेन जावं घोडे आमचो दुडवांचो आदार दिवन जावं घोडे बरी आमच्या बऱ्या कन्यांतल्यान एके भाशेन बरी समाज सेवा आमी करून तांकां आमचो किरीत हुस्को आनी मोग आमी दाखोवया हे वरवीं जेजू बरे गवळ्याचें बरेपण आमी तांकां दिवंक पावतल्या हेंच आमच्या जिवितांतल्यान करूंक आयज हे भेटेंत आमी वांटो घेतना जेजू देव सदांच आमच्या सांगाता आसा सगळ्या घडींतांनी तो आमकां सांबाळटा हे देवाचें वतेपण ओळखून घेवन ताच्या सांगाता वेळ सारूंक ताचें बरेपण आमच्या जिवितान आमी सदांच ओळखून दुसऱ्यांच्या जिवितान हें बरेपण हाडूंक आमी वावरुया हेंच करूंक आमकां सगल्यांक कितें कृपा आनी बोळ लाभयबोण हे भेटेंत आमी मागुया
सगळे आमी उबे रावया आनी वेळार आमचो बाबात सगळे आमी सांगातान आनी एकाच स्थळान उच्चारुया. सत मानता देवाक, सर पदवीदार बापाक, सरकार पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता त्याच्या एकल्या सुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबाळलो आकवार बरे कांय सांबाळलो हॉस्पिटल आनी कोस्ट सोसले ताका कुस्तार सोडलो तो मेलो ताका कितिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेलनांतलो जिवन जालो सरकार सोडलो सरपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला वेदांची मेल्यांची मुक्ती करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आनी ह्याच देवाचे वतीपण आमी ओळखून घेवंक ताचो सांगात आमच्या जिविताच्या दर घडीतांनी आमकां आसा हे ओळखून ताच्या बरेपणाक उलो करून आमची मागणी गरजो ताचे मुखार दवरुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपूण शेळयांचे बरे गवळी कशे कुटुंबा सोबे हुस्को दाखोवन स्वयंबा परमणे कुटुंब येवजणेचो फावो तो प्रचार केल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वयंबा परमणे कुटुंबीक येवजणे आड उपाय काडचे सुवातेर कुटुंबीक जिवीत मजबूत करतात तसल्या मूल्यांचो प्रचार करूंक आनी कुटुंबीक जिवीत सांबाळूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. देवाच्या हातांतल्यान भुरगीं बाळां घेवन तांकां ल्हान व्हड करूंक लग्नाच्या दिसा दिलेलें उतर विस्वाशीपणान पाळूंक आनी स्वयंबा परमणे कुटुंबीक येवजण मोगान जिवंक घो बायलांक कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मनान दवरून जेजूची शिकवण आमच्या जिवितान आमी आपणावंक आनी आमी जेजूचेरूच आमचें जिवीत रिगोवन दवरूंक बापा लागीं मागुया. बोधवार बाबा आमची किरीत मागणी वेळा तुझे मुखार आमी दवरल्यान तुझ्या उदारपणाने आमची मागणी तूं आयक त्यास क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. दाना तयारे वेळार आमी गायन करुया आमचे दोन हात उबारून गायनाचो आंग सिवान. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस बोराक लेटुया आमचे दोळे उबारून देवा वावरून बोलवया आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोया ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग भोगुया. तुझ्याच बऱ्यापणा हाडटा उंड्या सोऱ्या दाना जगली रोकडीच आतां आमकां जिवीत दिवपी खाणां पिवणां
subarun deva kalsa Leluya Kacamu kalsar kosam Amsomo popuya. म्हज्या भयणी भावांनूय आमचें बलिदान सर्पद्वेदा देवा बापाक मानता दोसने जावं मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटूंक तुजे पोरचेक तुवें फरमायलें त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सोंपून नायक पावयल्यो. तोच जेजूचो येवन आयज आमी तुका भोगतीन वोंगताव तो दोयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देणाचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतांच आमची जोण एकल्यान केल्ली भेटून ही पवित्र कोर आनी ती सोमेस्ताची सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी सासण्याच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ काय दोनी तिचो आनी आमच्या जोण एकल्याच्या फायद्याचो तुजे सोबे आमी जियेता भोंवता आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता. भोगो सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट भोगूंक आमी बरवंशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. सर्वेस्poor tu. Alvarazo सर्वेस्poor tu. Surgari sonsar bola tuja voivova. Surgari sonsar bola tuja voivova. Utsorgi to kazuetsu. सर्वेस्पोराचे नावी येता काजूय. सर्वेस्पोराचे नावी येता काजूय. Utsorgi to kazuetsu. बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुस्त मरण ससूक वेच्या आदीं ताणें उडू घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतना काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बक्षनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वाडोवतली. हे म्हज्या उगडासाक करात.
Bavarata Tsugutam Purgotuya. Jésus melo, Jésus Jimonzala, Jésus Naviagetolo. Jésus melo, Jésus Jimonzala, Jésus Naviagetolo. बाबा जेजूच्या मरणाचा आणि पुनरुज्जीवनपणाचा आम्ही भक्तीपणे उद्घास करता आणि जिविताचो आणि सर्वणीची काल तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उद्घास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेर आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय सर्वेस्परा सपून गेल्ल्या तुझ्या चाकरा चौक्याची काकूत कर ताका संवसारांतलो आपूण वेलाय जसो पविस्नाना बुर्मीचेचो बरोबर मेलो तशेंच ताचे बरोबर पुनर्जीवन सा पुनर्जीवनपणाचो बरमस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टा कडेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या जण एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता आनी करीत पुढे आज दिनवासनीचें बलिदान बेडयता शनया डिसूजा तांचे तुजो करीत आशिर्वाद घाल म्हूण मागता अंकवार मारी देवाची माये सांगाती बागेन जुजे तिच्या पोथी बागेन जुजे बाज बागेन फ्रांसीस शावेर पदवासू बागेन दांतन बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुझी महिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सडवंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायने पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायणांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सबसकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या न्याक आमी बरो भाशेन अंतरेकता तर आमकां तुज्यो दार काकलो दीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वठाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी रासव चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सुमेची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माये मोगान शांती माथुया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शरी संवसाराची पाप काडटा ती ह्या शरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान शिवंक येताना आमी गायन करुया काळीज म्हजें तूं कोत्रेकता गायनाचो अंक D24
smoczeń tu odręka, Jezu, kalzan mocia, kali smoczeń tu odręka, Jezu, kalzan mocia, a co tu kasi bungrata, kalboy asyatanga mocia, a co tu kasi bungrata, kalboy asyatanga mocia, at momoso tu taneta, Jesu. Momoso tuktaneta Jesu odmian mocia Jiwak mocia bukan laka Jesu jiwak mocia Jiwak mocia bukan laka Jesu jiwak म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन. प्रार्थना देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्याय तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी ह्या मी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. ऑगस्टाचे 2 तारीख नुस्त्या मारपाच्या वावर करतल्यांक हो दीस आमी भेटयला तांचे खातीर सकाळीं मीस आसतले कारण सांजे वड्यांचेर आशिर्वाद ऑगस्टाचे 15 सायबिणीची दोबाजीक परब जाल्ल्यान सांत रोकेच्या नोवेनाक थोडीशी बदलणी केल्या नोवेना 13 थावन सुरू जातली जी कोणें नोवेना भेटयलेली तांची नोवेना तशीच उरतली फक्त तारीखूच बदलतली परब 22 आयताराक जातली 8 तारखेर सप्टेंबराचे सायबिणीच्या नोवेनाक कोणाक मिसां भेटूंक जाय ताणें ती ऑफिसांत येवन बरोवची आशिर्वाद घेवंक उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं
आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन करुया खुशाल काळजान गायनाचो अंक F12. देवा मंदिरांतली आत्मा खुशाल काळजा, देवा शांती भायर सोडून दारां येता. हालेलुया, 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 हालेलुया. एकठांय जेन्ना आमी वांटून घेतला उंडो सोरो, एकाच ताळ्यार आमच्या देवा खुशाल